Gregorian age 5. Eyat bafartia halo, soltos forit causa, veki eyat belial sharam. Rayas borniato, supulo baloxala, eat nomos sartora, eat nomos cartora, eat nomos sartora, बाबाजी पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सगळ्या क्रिस्ताची कृपा देवाचो बोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सगळे आसो हेचे मीस जेजूकान सायबीन मायन दिनवासन सगळ्या बरेपणा खातीर भेटयता एंथनी फेर्नांडीस ताच्या इंतेसवा प्रमाणे ताच्या इंतेसवा आमी मागुया आनी दर एकल्याची आमची इंतेसवा आमी हाडुया शिकोण आपलो लग्नाचो दीस पाळटा आपलो जल्म दीस पाळटा तांचोय आमी विराज करून तांचेरूय आमी आशिर्वाद मागुया भाऊ बिडीनो जुझेन आनी मारयेन जेजूक देव तेंपलान भेटयलो रिती प्रमाणे भेटयलो जायत तरी आसतना भावार्थान आनी करचें आसलें तितलेंय करूंक जाय आसलें देखून ताणें तें केलें पूण देवाक भेटयलेल्या भुरग्यांक ही भेटवणेची रीत करून ताणें कशे भशेन देवाक लागीं आसलें तें ताणें दाखयलें आमकांय दर एकल्याक भावतिकमा वरवीं देवाक भेटयल्यात देवाची भुरगीं कशीं फावत आसलें आनी देवाक मानवता तसलें जिवीत आमचें जावंक मागुया कित्याक सगळीं आमी देवाक भेटयलेलीं आनी देवाची मिसां फुडें व्हरतलीं मनशां हेच बाळूक जेजू करून आयलो तेंच आमी करूंक वावरया आनी मिसाची भेटेक तयार जातना आमची पातकां उडकून घेवन देवाचेर एकामेकाची बोक्स फुडें मागुया हांव पातकी सर्व देवा आनी तुमकां म्हजो विचारूंक सांगता मनाची दोन तोंडां विचारून वायट आनी बरें हांवें जायती प्रार्थना केल्या म्हजो अपराध म्हजो बरोबर हे बसत बघून सुद्दां जगवार मेळ्ळे सगळ्या दुखायून भोगता आनी तुमकां म्हाका दिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या वाड्याक विनंती करता सर्व देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूं सोमया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमया काकूत कर महिमा देवाक मोग सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोडवो वापरता आमी तुका वापरता सोम्या जेजुसा सोम्या देवा राजेश्वरी तूं संवसाराचें पाप करताय आमची काकूत कर तूं बापाचो उपयोग आसताय आमची भावना तुमगे कित्याक पवित्र आपल्या सणाची देवा बापाचेर मौनी जेजू क्रिस्ता परमेश्वर आमेन प्रार्थया सर पवित्र देवा आमकां तूं दिसनाय पूण तुजो उजवाड धाडून ह्या संवसाराचो काळोख तुवें काडून उडयलोय आमचेर तुजी दयाळ दिश्टी घाल आनी तुज्या एकल्याच पुताचो जल्म फावो त्या मनान वाखाणूंक आमकां आदार दी आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक
बागयोन जुवान बरयिल्लें पयले चिटीवेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्या भुरग्यानो, तर तूं आनी तांच्यो आज्ञा पाळटा. ही कुणे वरवीं आमी तांकां खरेंच वळखता म्हूण गमून येता. होय, आमकां ताची ओळख आसा. अशें कोण म्हणत, पूण तांच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फटगिरो. असल्या मनशा सवें सोत ना, पूण जो कोण ताच्या उतराक पालो दिता, असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सोंपून जाला. हाचेच वरवीं आमी ताचे सवें आसा म्हूण आमकां खात्री आसा. जो कोण देवा सवें आपूण आसा म्हूण सांगता, ताणें जेजू चल्लो तशेंच चलचें. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिना, बगत एक आदली आज्ञा सुरवातेक तावन तुमी घेतल्या तीच. ही आदली आज्ञा म्हणल्यार तुमी पयलीं थावन घेतलेलो तोच संदेश. तरी आसतना हांव तुमकां बरोवन धाडटा ती खरें नवी आज्ञा, कारण कालोक गेलो आनी खरो उजवाड पोरजोरूंक लागलो. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणटा, पूण आपल्या भावाक चोळटा, तो आजून कालोकांत आसा. पूण जो कोण आपल्या भावाचो मोग करता, तो उजवाडांत जियेता. आपूण आड्डून पडत म्हूण ताका कसलीच भिरांत ना. आपल्या भावाचो दुयेस करता तो कालोकांत आसा. तो मनीस आपूण खंय वेता तें तोच नकलो, कित्याक कालोकान ताचे दोळे कुड्डे केल्यात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोड उलासूं प्रितूम संतोसूं. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोड उलासूं प्रितूम संतोसूं. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वखाणात. शेकांशेक प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात. सर्वेस्पराच्या मानाक गितां गायनां घडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारण ताचें. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोड उलासूं प्रितूम संतोसूं. ताच्या मोहिमेची खबर राष्ट्रांमदे गाजोयात. सगळ्या पर्जाक उलयात ताची कौतीक विस्मितां. सर्वेस्पर कितलो व्हड तो, मान भोवमान ताका फावो. आनीक खंयच्या देवाचें ताच्या इतलें भें दवरचें. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोड उलासूं प्रितूम संतोसूं. राष्ट्राचे देव कोण जाणोय, काणयांतल्यो फकत बावल्यो, पूण आमच्या सर्वेस्परान सर्ग आनी संवसार रचला. ताच्या आसना भोंवती तेज आनी मोहिमा फागता. देव मंदिरांत जिगजिगता ताची पदवी आनी सोब. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोड उलासूं प्रितूम संतोसूं. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. पोरजांत उजवाडायतो उजवाड. तुजे पोरचे इस्रायलाचो प्रताप. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुजलेमाक व्हेलो. कित्याक जोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवंक दिवचो अशें सुमूर्तीन बरयलेलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमूर्तीन सांगलां त्या प्रमाणे कवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्याचे 2 पिले हांचो योद्न समोर जाय आसलो.
तेन्ना सिमेराव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुजल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोडीत केल्ले. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणेंय ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हळें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली चळवळ म्हजेच नदरेन हांवें देखली. वर्सांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमेवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हळें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भंय पडूंक आनी जायत्या जाणांक नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या विशीं जायत्याची गुपीत चिंतना उक्ती जातली आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास विटतली. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. भगिनीनो, एन थॉमस ही एक स्टोरी. आपल्या इश्टिणीक घेवन एक दीस एक सेल आसलो थंय गेली. भायल्या गांवांत गराज सेल म्हूण आसता, जंय पोन्न्य वस्तू आसता त्यो विकूंक दत्ता आनी कोण तरी येवन त्यो विचून काडून वता. असलो एक सेलाक गेली आनी ती म्हणटा, त्या दिसा हांवें जायत्यो वस्तू काडल्यो आनी तातूंत म्हजी इश्टीण आसली तिचे लागीं विचारलें, तुका कितें मेळ्ळां? आनी ती म्हणूंक लागली, आपणाक चड बऱ्यो वस्तू कांय मेळूंक ना, पूण एकूच मेळ्ळा तो खुरीस. तो हांव घरा घेवन वता म्हणटा. आनी हो खुरीस तिणें काडटच ती म्हणटा आपल्या इश्टिणीन घरा व्हेलो उपरांत तो बरो पुसलो, खंय दुसरें सोल्युशन घेवन धुलो आनी हो सिल्वर क्रॉस सारको चकचकीत आसलो तो परत आदले भाशेन तो जालो. बाबडो आयज आमी पळयता हे घडणेंत हे वस्तोरेन जरी तर भायल्यान तो मेळो आसलो धुल्लो पडलेलो, पूण ताचे भितरलो अर्थ समजून हे वस्तोरेन तो कुरीस घेतलो. शुभ वर्तमानान तसलेंच कितें पळयता. सिमेवान जेजू बाळकाक आपल्या हातान घेतलो आनी मारयेची आनी जिजेचे गरीबसाणेंतल्यान हे व्हडतो मोलाचो वस्त एके भाशेन म्हणून येता म्हणजे व्हडते मोलाचो हो जेजू ताणें पळयलो. सोडवणदार ताणें पळयलो. म्हणटच भायल्यानूच ताणें पळोवंक ना तांचे गरीबसाणेक, पूण भितरल्यान हो देव हो सोडवणदार हें ओळखून ताणें देवाक सिमेवान वाखाणलो. भगिनीनो, दर एकल्याक आमकां आमी दुसऱ्याचो स्वभाव कसो मानून घेता. भायल्या रुपान ताका पळयता आनी तो असलो तसलो म्हणटा, हो देवाचे नदरेन भितरली नदर घेवन देवाचो मनीस, देवाची रोजना पवित्र आत्मो ह्या मनशा सगळें आसा. बावतिजमा वरवीं देवाक ताकाय भेटयला जे भाशेन म्हाका आनी तुका भेटयला. हे भाशेन असलें मन घेवन हांव जियेता. पयल्या वाचपान आमकां उगडास करता. आमी तर आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत जियेता अशें भाग्यवन जुआंव पयले चिटीन आपलें म्हणटा. म्हणटच आमी उजवाडाची जाल्यार दुसऱ्या मनशाक आमी असले नदरेन पळयतले, भितरले नदरेन जे भाशेन सिमेवान जेजूक पळयलो. दर एकल्याक आमकां असली नदर मागया. भायल्यान बेश्टो दुसऱ्याचेर लेबल मारिनासतना पूण आसा तसो मानून घेवंक आनी बरेंपण उदीक
दुसऱ्याचें पडप जायते कडेन वायट आसात पूण तातूंत एक फुडें बरेंपण आमकां मेळत काय ह्या बरेपणाचेर आमकां फोकस करून आयज आमकां आदार करपा मागया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारान तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारान तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदान बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी निमीत आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मागून प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे ताचे वरवीं उतरां वर्तीन देणी आमी तुजी कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तो तुवें आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमची सगळे आसूं आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्परांतल्या बागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर कळ्यान सर काय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेगेत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी स्वयंबान फुक्या जोडलो हो विनाशी मान. एकवट हो कितलो जपाचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 गगनाचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार मला तुज्या वयलो उत्सवी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नांव उत्सवी तुका जोय जोय. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसुगवेचे आदी ताणून घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच पळय जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास
नव्याने सासणेक कोराराचें रगत पातकाचें मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वाडवतले हे मोशा उगडासा करात. तिसरो उदक दिवन भावार्थाचो दूत परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जवानपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली चला संवसाराच्या संवंदरान आमची सोडवण कर. बापा तुमच्या मरणाचो आनी पुनर्जवानपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेरीची कुडा रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण हांव नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपें तुवेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा कलेक्टरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळे यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जवानपणाचो बरो सुदर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोलसुलीत मुखार मोडपणांक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार बरे देवाचे माये संगती भगेन दोन दितांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडत. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर परविदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. दरेकल्याक आमकां देवाक भेटयलेली उजवाडाच्यो आमच्यो कोरण्यो जावं देवा लागीं मागुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो वरवीं आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता जशी आमची राखण दोस आनी आमकां आदारांत दवरून दिवं पूण वायटांतल्यान आमकां वाचय. सर्वेस्परा सुरवायटांतल्या आमकां निवार दया करून जिवितांत सवास केला आमकां दी. सर्वीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचनांत लेखता. तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. कित्याक राजवटी पयली आनी मातची सासणाची आसासना. सगळे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजी कश्यो परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दवर. देवाचे शरीर संवसाराची पाप काडटली आमची बाकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटली आमची बाकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सहभागी. सुम्यांतल्यान म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थना दयाळ मोगाळ खालसाच्या खोनवळ्या बापा तुझ्या मोगाचो विचित्र संस्कार आमी घेतला ताच्या बळान आमकां तुज्या मोगान थीर कर आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सदां जेजूच्या जिविता सारकें जावं दी हें आमी मागता तुज्या प्रिती होवन पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं चड पुलदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गाणं song age 9. Hoşap kosle gorle samka kosle merle dais. Hoşap kosle gorle amka kosle merle dais. Pulsus ali hakvar mai sutka diupa
मेळ्ळे दास हो जप कसले घडले आज आमकां कसले मेळ्ळे दास